न्यू वाड्यार चाफेरा लोकांक उदकाचे बरेच त्रास जाता। फाटले वर्सभर जाले नळाक बारीक उदक येतालें, फाटले 2-3 म्हयने जाले तेंय उदक येतलेंच म्हूण गॅरंटी ना। न्यू वाड्यावेल्या लोकांनी PWDचे इंजिनियराक घेराव घालो। परिस्थिती जाग्यार येना जाल्यार त्या इंजिनियराक आंदोलनाची शिटकावणी दिवन लोक आयला। उदक सारखे येच ना हांगा ते चॉकअप जाला सांगता 1 वर जालें चॉकअप जावन आमकां उदक येना तेन पायपलायन चेंज करपाचें आमकां एप्लिकेशन मागले सगळ्यांनी कंबायन एप्लिकेशन दिलें मागीर इंडिविज्युअल दी म्हणपाक लागलो तो इंडिविज्युअल ताका कित्याक जाय जाल्यार प्लॅन कार्ड स्केच कार्ड वो कित्याक जाय उदकाक येना जाल्यार डेली म्हणटा तो सोडले आपले प्लंबरान म्हणटा ते काम केलें इफेक्टूच ना 1 वर्स जालो ते बोरिंगेचे उदक जिरवणी सगळी टॉयलेटीचे उदक आतां इन्फेक्शन जालें भुरगीं शिकले कोण रिस्पॉन्सिबल हेका आतां आमकां पायपलायन पयलीं बारीक बीन येताले आतां उदीकूच येना 1 वर्स जालें आनी आमी कंप्लेंट करपाक परत हांगा येता तरी पूण आतां कांय एक्शन घेयना आमी येता ते वाल चॅक करता आनी तरी पूण उदीक येवंक ना तरी पूण आतां सेम प्रॉब्लम जायत आहा कंटिन्यू पायपलायन चेंज करता म्हणून सांगलेलें तरी पूण आतां तेंय करूंक ना आतां उदीक येयलें ना जाल्यार आमी फाल्यां सगळ्यो लोक परतो हांगा येतली आनी हांगा बसतले आनी हांगा स्ट्रायक करतली आमच्या भुरग्या बाळांक घरा सोडून आमी हांगा येता उदकाक लागून येता कित्याक उदीक ना आमकां उदीक सारकें इम्पॉर्टंट आतां मनशाक आमी व्हाळाचें उदीक पियेता बिसलरी भुरग्यांक हाडून पिवयता हें सदांच बरें आमकां प्रत्येक फावटी आमी हांगा येता सर आमकां सांगता आमी थंय येता पळयता वयतात ते घरा कडेन उदीक येयलें उदीक येत ना नळाक आतां आमी करचें कितें आतां 2 म्हयने जाले 2 म्हयन्यांक आमी इतले उदकाक त्रास काडटा पेलो घेवन टेपा पोंदा बसून आसता तें आमी झरीचे बोरींग ते भोणगे मारून बोरींग काडला तेजें उदक आमी पिता आनी भुरग्यांक बिसलरी वॉटर हाडून वयतात कित्याक आतां फाल्यां आमकां जर कितें जालें न्हू ह्या उदकाच्या इन्फेक्शनान जाल्यार आमी कितें करप आख्खो वाठार भरलो गेलो उदकाक एके वटेन पावर फेल्युराच्यो कटकटी दुसरे वटेन पायपलायनी गलगला घायल्यात PWDचो इंजिनियर सांगता ते प्रमाण पायपलायन खंय बरी चादली ताका लागून उदकाचो प्रेशर मातसो कमी जाता सो ती लायन बरी पन्नी ल्हान आसा आनी ती परती ब्लॉक जाता बिकॉज इट इज एट द लोएस्ट लेवल सो वी विल सी दॅट ब्लॉकेज काडून आमी ते लायन क्लियर करून दितले प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक गोवा डेअरीच्या बोर्डाच्या कारभाराक दुधकार विटले डेअरीचे संचालकांनी राजीनामे दिवचे बोर्ड विसर्जित करून प्रशासक नेमचो म्हणून दुधकारांची मागणी ग्रामसभा घेवपाची मागणी करून पसून डेअरीचो बोर्ड खंय ग्रामसभा आपयना सहकार निबंधकान आमसभा घेवची म्हणून निर्देश दिल्ल्यान आमसभा घेवपा विशीं चर्चा करूंक गोवा डेअरीचे चेअरमॅनान आतां खंय 6 ऑगस्टाक बोर्ड मिटींग आपयल्या गोवा डेअरीच्या संचालक मंडळाचे कांयच धड ना दूधकारांक तांचो कारभार मानवना आमसभा घेवंक सांगल्यार तिवूय घेना म्हूण दूधकार बेजार 60 सभासद बोर्डा आड बाकीच्यांचोय तेंको मेळटलो म्हूण दूधकार मिडिया मेरेन पावले सेकंड लेटरान ताणें सांगलां आरसीएसान कितें की 3 दीस भितर बोर्ड मिटींग घे आनी 7 दीस भितर एजीएम कॉल आउट कर म्हणून तरी आसतना आज 5 दीस जाले अजून बोर्ड मिटींग जाली ना ह्या प्रकारे MD गोवा डेअरीचो अशी आमची फकाणां उडयता जो तांणी जेन्ना पळय एजीएम कॉल आउट करूं ना तेन्ना आमी सगळ्यांची सायनी घेवन बायलॉसा प्रमाणे आमच्या गोवा डेअरीच्या 60 मेंबरांचे आमचे सिग्नेचर घेतिल्ले आसा आनी ते आमी चेअरमॅनाक दिल्यात गोवा डेअरीच्या आणि आमच्या आरसीएसाकूय दिल्ले आसा सगळ्या मेंबर्साचो आतापर्यंत आमकां ह्या 60 मेंबरांनी तर सपोर्ट दिला पण त्याच्या भायर आणि बाकीच्या मेंबरांचो आमकां सपोर्ट आसतलो ज्यांचे कडेन आमी पावले ना पळय त्यांचो सुद्दां आमच्या कडेन आमकां सपोर्ट आसा कारण त्यांनी फोनाचेर सांगिल्लें आसा जरी तुमी आमी पावले ना जाल्यार आमी स्पेशल जनरल बॉडीक येवन तुमकां सपोर्ट करतले फुडलो एक्शन प्लॅन ह्या सगळ्यांचो रेसिग्नेशन मागपाचो आनी ह्याचेर डेअरीचेर एक ॲडमिनिस्ट्रेटर त्याने अपॉइंट करचो आणि जी पळय कितें सुदारणा जावपाक जाय ॲडमिनिस्ट्रेशनाक ती सुदारणा जावची चेअरमॅन म्हणटा सहकार रजिस्ट्राचे लेटर मेळ्ळा आमसभे विशीं थारावंक 6 ऑगस्टाक बसका जातली आमी जनरल बॉडी घेवची म्हणून एक पत्र येयल्लें त्या प्रमाणे हांवें ऑलरेडी आमगे बोर्डाची मिटींग आपयला दिनांक 7, 8, 18 तारखेर जनरल बॉडीक ठरोवपाक त्या रजिस्टरा मार्फत ती नोटीस येयली त्या मार्फत हांव ती मिटींग घेतलो आनी जनरल बॉडी ठरयतलो प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू म्हापशा पारंपारीक फुलां विकतल्या मुखार होलसेल फुलां विकतल्यांचें मोठें संकट होलसेल फुलां विकून वचपी लोक खंय आतां म्हापशा मार्केटांतलीं कांय दुकानां भाड्याक घेवन थंय हार करून सवाय भितर विकतात भायल्या होलसेल फुलकारांनी धंदो काबार केलो वेंडर कमिटी कार्डां दिवपाची आशिल्ली तांचीच जाग मागना
पालिकेन तरी कितें तरी करचें म्हूण फुलकारां मागतात. आतां 50 वर्सां जालीं, तेंचे आतां पयलीं जाणटी आसली, आतां तेंच्यांनी तो सोडूंक ना बाजार आसात आनी हे आतां ते विकून दुसऱ्याक विकले, भलत्यांनीच जागे तेंकां दिले. ते गुंतोवन पळय लायता न्हू मेन ते आमचें बंद जावंक जाय आनी आमकांय कितें आमचें हें कितें मेळोंक जाय. आमकां आमी कितें करता पळय ते लोकांचो धंदो घेवन आमचे कडेन पयशे तेंचे जायना. तुमी 50 रुपयांनी विकता म्हणटा 30 रुपयांनी म्हणून कित्याक मार्केटान खंयच्या हेचेर घेतात आमचो लोक घरा बसता आनी तेंचे कडल्यान भाडी बसून खाता 8,000 10,000 15,000 दिता भाडी. तेचेर तुमी कितें तरी हे लावपाक जाय. आतां तुमकां कितें सांगलां? आतां सांगला तेणी आतां सांगला तेंच्यांनी आमी हे करता म्हणून सांगला न्हू, मिटिंगेक घालता हे करता म्हणून सांगला न्हू. अजून पसून तांकां वेंडिंग कार्ड मेळोंक ना. आतां कित्याक वेंडिंग कार्ड मेळोंक ना? कारण वेंडिंग कार्डा उपरांत मागीर वेंडिंग कार्डा गेल्यार कळटलें न्हू 40 लोक आहा म्हणून तांकां 100 लोक करपाक जाय आनी कोणाक कोणाक बसूंक जाय आनी मागीर तांकांय वेंडिंग कार्ड दितले आनी अशें करून कितें बाजाराचे बाजार आहा पळय मागीर ती झगडी जातात धंदे. हांव मागता की आमकां सांगला चॅरमॅनान नवो चॅरमॅन आहा सारको डायनॅमीक कायन ब्रदर्सा तेच्या बापायन सुद्दां म्हाका दिसता खुबशे म्युनिसिपालिटीक काम केल्लें आसा तो फुडें करतलो आनी तेणी गाराणी आयकले आनी 1 तारखेर म्हाका दिसता थंयसर स्वता इन्स्पेक्शन करून तेंचेर एक्शनां घेतली. फुडाकार येयले तांकां फुडाकार येयला तांकां आमी बुधवारा दीस आमी चॅरमॅना सकट आमी येता आमी सगळे तेंचो कितें इशू आहा पळय आमी बुधवारा दीस येवन पळयता. घेव एक कमर्शियल ब्रेक.